अस्नोडे बाजारांत बिरेस्तारा फांतोडेर वड पडून 10 दुकानांक मार बसलो. तातूंतले 4-5 गाडे सामके काबार जाल्यात. राती सुमार 2 पडिल्लो वड फायर ब्रिगेडीन झाड कापून काडसर सकाळच्या आदेसाक बरीच वरां बाजारांत ट्रॅफिक जॅम जालो. पर्याय म्हूण उपरांत गाडयो पैरा आनी अडवलपाल वटेन सोडल्यो. सकाळीं 10च्या उपरांत अस्नोडेची येरादारी जाग्यार आयली. गाडेकार आनी पसरकार उलोवन दाखयतात ते प्रमाण 10 लाखांचें लुकसाण जालां. सामान आणि जे इतर सामान असले ते सगळे संपले. ते खाना पडला रातच्या 2 ते आता लुकसाण जवळ 2 लाखा वयर गेली. एक हार घेतलो 5,000 10,000 किंमत. आमकां अरावंड 2 कॉल येयले की वड पडला मेन मार्केटान अस्नोडा. सो आमी टर्नआउट केलो आनी 2:07 हांगा पावले आनी 2:07 पावले नंतर आमी सिच्युएशन पळयलें. एक तर झाड व्हडले आसले आनी फास्ट क्लियर करपाक जाय आसले. सो म्हापसाच्यान गाडी आपयली आनी दोनूय सायडीच्यान कटींग ऑपरेशन स्टार्ट केलें आनी बाय 7 ऑलमोस्ट क्लियर केलें सगळें. डॅमेज बी कितें आसा? डॅमेज पर्सनल एक्चुअली इंडिविज्युअल डॅमेज आहा प्रत्येकाची. बट इट वील बी अरावंड मोर दॅन 5 lakhs. हांगासर उणे 10 दुकानांक लुकसाण जाल्लें आसा. लुकसाण उणे 10 लाखाच्या दरम्यान आसा आनी मदत कार्य येयल्ले आसा. रातच्या 2 आमचे फायर ब्रिगेड हांगासर येयल्या, बिचोलेची तशीच म्हापशेची. तेंच्यांनी आतां रस्तो मेकळो करून दिल्लो आसा. तरी पूण बाकीचे आतां PWD येयी, इलेक्ट्रिशियन जे सगळे येयल्ले आसा आनी काम चालू आसा. तशेंच जे लुकसाण जाल्लें आसा आमकां आमी रोखडेच CMA मेरेन हें आमी कळयल्लें आसा आनी CMान सांगलां जे CM रिलीफ फंड आसता हातूंतसून कितें तरी आमी तांकां एक पयले सुवातेर मदत मेळोवन दितले. तशेंच जो तलाटी येयल्लो आसा तलाटी रिपोर्ट करतलो आनी जें कितें कायदेशीर तांकां मेळपाचें आसा ती आमी मदत तांकां मेळोवन दितले. IRB पुलीस बटालियनाच्या भुरग्यांक प्रशिक्षणा खातीर मणिपुरांत धाडल्यात आनी थंयची ट्रेनिंग वाडयल्या म्हूण IRB जवानांच्या घरच्यांनी पणजे मोर्चो काडलो. मुख्यमंत्र्याच्या आल्तिना वयल्या बंगल्यार घेराव घालपाक म्हूण ते आयिल्ले, मात मुख्यमंत्री पर्रीकार तांकां मेळ्ळो ना. उपरांत तांणी मोर्चो पुलीस मुख्यालयाचेर व्हेलो आनी DGPक निवेदन दिलें. IRB ट्रेनिंगाचे आनीक 4 म्हयने उरल्यात. 5 ऑक्टोबराक ट्रेनिंग सोंपतली ही गजाल खरी न्ही. ट्रेनिंग अर्दवट सोडून तांकां गोंयांत आपोवप शक्य ना अशें DGPन तांकां स्पश्ट केलां. जाणा कितें जाणा आतां 5 तारीख आमकां गोंयांत धाडटले. 29 तारखेक तिली ट्रेनींग सोंपता. ते तशी म्हणून जेन्ना फ्री जातले तेन्ना आमकां गोंयांत धाडटले म्हणून. पूण तें तशें ना खंय. थंयसर फ्री जाले की दुसरी ट्रेनींग आहा ती आनी 6 म्हयन्याची 2 म्हयन्याची ट्रेनींग आहा. आतां परती आहा पळय ती 4 म्हयन्याची, त्या उपरांत 2 म्हयन्याची. तो म्हणटा 6 म्हयने आनी तशेंच वयतले. ताका तुमी कांय करूंक शकना आनी चान्स ना म्हणटा. पळय म्हणटा आमकां तुमच्या भुरग्यांक थंय धाडलेले जाय. एकदां म्हणटा ट्रेनिंगाक धाडलें म्हणटा कांयच शडपण ना. तुमकां ते सांगता म्हणटा की हांगासर यो म्हणटा सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आमी कितें करूंक शकता काय म्हणटा गो. कांयच करूंक शकना म्हणटा. तुमच्या भुरग्यांनी म्हणटा पयलींच बरोवन दिलां ऑलरेडी. आमचे भाव भुरगे कोण गेल्या सगळ्या पेरेंट्सचे तेणी कितें ट्रेनिंग सोंपतकीर परत गोंयांत येवपाचें म्हणून. हय आमकां तेंच्यांनी सांगलें. तेणी 29 पूण तेणी दुसरी ट्रेनिंग दुसरी बॅची ट्रेनिंगाक वचपाचें. आमी कांय आतां म्हणूंक शकना. मागतले आमकां ते पयलीं आमच्या भुरग्यांनी सांगलां तितून आमची चूक जाली न्हू. भुरग्यांनी सारकें सांगून ना. भुरग्यांनी कितें जालें ती पळय 5 तारखेक ट्रेनिंग सोंपतली तेन्ना आमी परत धाडटले. आतां कांय शाणपण ना. लक्षान येयला न्हू गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या. तें सारकें वाचून दाखयलें आमकां. सगळ्या तेंचे सारकें कायदेशीर आहा. फक्त आमच्या भुरग्यांची मिसअंडरस्टँडींग जाली सांगपाक तेंचे चुकलें. पूण ते सारकें आहा एज पर रूल आहा. हय ते भायल्या भायर वयतले आनी सारकें तेंचे सांगलें अमके दिसांनी ते स्लॉट आहा पळय प्रत्येक स्लॉट कंप्लीट करून. विजन इंडियान गोंयांतल्या ज्येश्ठ नागरिकां खातीर 2 दिसांचो मेळावो घडोवन हाडपाचें थारायलां. 29 आनी 30 सप्टेंबराक कांपाल इंडोर स्टेडियमाचेर हो मेळावो जातलो. ज्येश्ठ नागरिकांनी स्वताक रिटायर्ड मानिनासतना आपलें जीवन हांसत खेळत उमेदीन कशें जगचें हाचें तंत्र आनी मंत्र ह्या सुवाळ्यांत विजन इंडिया ज्येष्ठ नागरिकांक दितले. ये जो रिटायरमेंट शब्द है उसमें लोग अटक जाते हैं. रिटायरमेंट बोलते ही एक नेगेटिव इम्प्रेशन रहता है. बट हम ये एग्जीबिशन के थ्रू बताना चाहते हैं कि रिटायरमेंट इज़ अ टाइम टू सेलिब्रेट. इट इज़ अ टाइम वेर यू हैव कंप्लीटेड your 40-50 years of working life. Your family is ready. So why are you worried? Instead you concentrate more on qualitative lifestyle. मतलब रोज जो
हैबिट्स हैं अपने, वॉकिंग हो, योगा हो, रेकी हो, तो ये सब हम दिखाने वाले हैं ये 2 दिन के कार्यक्रम में. In this scheme, normally we give loans only to the aged people who are staying in their own houses. They mortgage the house, we give them the loan. 90% of the value of the house is given as loan, and this loan is not to be repaid back by them till their death. In this loan, the bank is requiring from the legal heirs, and if they refuse to repay the loan, then we sell the house and we recover the loan. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.